कचऱ्याचो प्रश्न दिसान दीस वाडत आसा. गोंयान वचत थंय कचऱ्याच्या विशयाचेर बोवाळ जाता. रस्त्या कुशीक सगळे कडेन कचरो उडयतात. पळोवपा खातीरय तें बरें दिसना. सरकारी प्रशासन कचऱ्याच्या समस्येचेर तोडगो काडपा खातीर प्रयत्न करीत आसा. सरकारा वतीन पंचायत थराचेर स्वच्छ भारत अभियाना सकयल पंचायतीचे आनी पंचायतीची कचऱ्याचेर नियंत्रण दवरपा खातीर वेंचिल्ले समितीचे वांगडी पंचायत वाठार नितळ दवरपा खातीर वावुरतात. हालींच पेडण्यांतली आगारवाडा चोपडे पंचायतीच्या वांगड्यांनी पंचायत वाठारांतलो कचरो उखलून पंचायत वाठार नितळ केला. पंचायतीचे वांगडी म्हणटात, लोकांक कितलेंय सांग, आपलो कचरो रस्त्या कुशीक उडयतात आनी वतात. लोकांनी सुदारचें आनी गांव हो आपलें घर कशें नितळ दवरचें. गार्बेजीची कमिटी जी आमी आहा ते कमिटीन आमी मिटींग घेवन आमी स्वच्छ आमी एक दीस मोहीम काडया अशें म्हणून आमी ठरयल्लें. तेन्ना आयज आमी कमिटी सबंद येवन एक गार्बेज काडटा. ह्या स्पॉटाचे खूब फावटी कोयर उडयल्लो आसता. आमी 2 म्हयन्यांसून 15 दिसांनी आमी मुद्दम लोकांक मनाय घालून काडून घेता, क्लीन करता. म्हणजे लोकांनी समजूंक जाय की हांगासर एक क्लीन जावंक जाय म्हणून आमी एक काडटात ते आसलेले हाडून हाडून उडयता. हे जर आपली जर सिस्टम आपूण ते लोकांनी सिस्टम जर केल्ली धर बरी गार्बेज निवळ करून दवरपाची सिस्टम ना आमच्या लोकांक. आनी लोकांक सांगूंक सोदता हांव कितें बरी सिस्टमीन हें करा. तशें सकाळी उठले काय आमी ब्रश करून तोंड धुता. तशें हे हांगासर तेंच्यांनी आपली आमच्या गार्बेजीचो आमी पोती पंचायतीन दवरले आहा तेंच्यांनी व्हरोन ते निवळ दवरपाचें पिशवेन घालून तरी दवरपाचें. आमचें ड्राय हो क्लिनींग करपाक एक आमचो लेबर आहा. तर सकाळी लेबर हो आमचो व्हरता डेली तेंचे कयर. परतून लोकांची ही तीच समस्या आहा की परतून गार्बेज उडयतात. ह्यो आमी सदांच म्हणटा 15 दिसांनी आमी काडीत आसता ते न्हय. हें पळोवंक बरें दिसना. आपणाकूच बरें दिसता, बरें दिसना हें. आगरवाड्या चोपड्या पंचायतीच्या लोकांनी सगळ्या गांवच्या लोकांनी चिंतूंक जाय की ही गार्बेज आमी आमचें घर कशें नितळ ठेयता तशी ही आमी आमचो एक न्हू पंचायतीनसून एक लेबर थेयल्लो आसा. तेका न्हू तेजे एक दीस दिल्लो आसा. त्या दिसा तेका न्हू तुमी तुमची गार्बेज आसा न्हू वेट गाय ड्राय गार्बेज ती तुमी एका पिशवेन घालून ठेया. अशी ही समस्या जावची न्हू की आमच्या गोंयान ही घाण दिसपाक जायना. आमीच चिंतूंक जाय. आमच्या हांवें म्हाज्या घरांसून ट्राय करपाक जाय. गार्बेजीचो आमी हे लायल्लो आहा, बोर्ड सुद्दां लायल्लो आहा. पण लोक अशे हेच करिना की रिस्पेक्टच दिना घाण करून तयार उडयता. हे कोणी दवरपाचें? आमी आमच्या गांवांतल्या लोकांनीच दवरपाचें, निवळ करपाचें. आमी तें निवळ जाल्यार आमचो गांव निवळ रावता न्हू. आतां आमी मनाय घालून येवं. आतां आमी सगळीं जाण टीम घेवन कोयर कचरो काडटाय. जर आमीच लोक सुदराना ही गार्बेज उडोवपाची जाल्यार आपूण म्हणून हे स्वच्छ अभियान सुरवात करूंक जाय. आपल्या घरापासून सुरवात करूंक जाय. तेन्नाच हे फुडें सगळ्या आणि आपली जी घाण आहा ती आपुणूच हे करूंक जाय. आमी फुडें कितें करपाचें चिंतलां? हांगा CCTV बसोवपाचें चिंतलां. आनी जशें RTO तालाव घरा कडेन धाडून दिताले तशें आमी तांकां तेंच्या गाडयेचें हें करून इन्क्वायरी करून ताका घरा कडेन तालाव दिताले आनी ताका 500 रुपया फायन दिताले. आनी जेणे करून हे जर चालू उरत जाल्यार ताका आनी 500 न्हू 5000 रुपया फायन घालतले. आनी ही गार्बेज म्हणटा ती सारकी कमी जावंक जाय. इतली कमी जावंक जाय की हे हांगा कोयर उपकार ना. वाटेर न्हू घरा कडेन सुद्दां कोयर उपकार ना. भायले लोक येतात आणि हांगा कचरो रातचो उडयता. हांगासर जाणा सगळे भायले लोक येवन उडयतात कचरो आणि हांगा सगळी घाण करतात. तेंच्यांनी काय करता हा दिसता तुमकां? काय करता म्हणजे हांगा लोक आमचे एक ना न्हू. ताका लागून तांकां विचारपाकय भंय एक आसल्यार तांकां धांवडो येता आसले. हांगा लोक एक ना हांगासर अशें. म्हणजे ते डायरेक्ट येतात आनी फुड्यानच उडयतात न्हू वयता. तांकां विचारपाक म्हणजे तांकां म्हणजे ते दांडगायपणां करतात. मागीर अशें विचारले जाल्यार तुज्या बापायचो रोड काय अशें विचारतात. भायले लोक म्हणजे भायले गांवा भायले लोक येवन तुमच्या शेजारचे गांव शेजारचे बिना उडयना. भायलेच लोक येवन उडयतात. पोटल्यो उडयतात गाडयेत सुद्दां भायले भायर.